दिव्यवाणी 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 मगचनो 1816 एक वर्तें घटन घडलें संवसारा. हे संवसाराचें अती लोकमगाळ खंतार घडिल्लें घडीत. अती लोकमगाळ क्रिस्मस कॅरल घडलें तें घडीत त्या वर्सा आनी एक विचित्र घटनय घडलें. संवसाराच्या चरितेंत येदोळ पर्यंत घडना तसलें तसली एक व्हडली भुंयकांप इंडोनेशियांत जावन गेली. आनी ह्या भुंयकांपा वरवीं ह्या वल्क्याना वरवीं एक वल्क्यानो उदेलें, इरप्शन जालें. ह्या वल्क्याना वरवीं धूळ आकाशाच्या वातावरण सगळ्या वातावरण आकाशांत भरली. आनी अशें जाल्ल्यान ती धूळ युरोपा मुसर पावली, वाऱ्यान युरोपा मुसर गेली. आनी युरोपांत बेसगे काळा ना जालें त्या वर्सा. नो समर नातिल्लें बरी जालें. ताका इयर विदावट ए समर म्हणून आजी खेपयतात. हे इयर विदावट अ समर म्हणटात. त्या वर्सा ऑस्ट्रिया देशांत बरगाला दुकोळ पडलो. लोक दुबळेकांत वळवळटलो. आनी भुंयकांपी वरवीं लोकांचे वळवळे येवनात. वो दुकोळ भुंयकांपी वरवीं जाल्लो न्ही. ह्या दुकोळा वरवीं लोक दुबळेकांत वळवळ्ळो न्ही. फकत 9 वर्सां थावन नेपोलिटन वॉर्स म्हणटा. नेपोलिटन झुजां त्या वर्सा तितलीं झुजां त्या 9 वर्सां 9 इयर्स 9 वर्सांची झुजां वरवीं लोक दुबळो जाल्लो. बोरगळांत तितलो दुबळो जावना. कारण ह्या दुबळेकायेक ह्या भुंयकांपी वरवीं लोक दुबळो जाल्लो ना. लोक दुबळो जाल्लो काले म्हळ्यार झुजां वरवीं नेपोलिटन झुजां वरवीं 9 वर्सां तें झुजोन लोकांकडे कांय ना. बेसाय करनासतना लोकांकडे पयसो ना. त्या वर्सा एक विचित्र घटन घडलें. तें जालें म्हळ्यार फादर जोसेफ मोर तरणाटो फादराब ताका काजितोर जावन सहायक विगार जावन ऑस्ट्रियाच्या मारिया फार म्हणल्या हळ्ळेच्या फिरगजेक धाडलो. वर्गावणे जावन धाडलो. ह्या फिरगजेक ताका काजितोर जावन धाडलो. थंय त्या फिरगजगारांची दुर्बळकायेची ती परिस्थिती पळोवन लोकांचे दुबळेकाय वरवीं कश्ट पळोवन तांचे बळवळे पळोवन वो काजितोर ताटाक जालो. त्या क्रिस्मसाक ताणें एक भक्तिगीत लोकांक बुजोवचेंच आसलें. लोकांक समाधान हाडचें तसलें. तांचे तली जिरिल्ली उर्बा परतून वयर हाडूंक ताच्या फिरगजगारांतय उर्बा हाडूंक क्रिस्मस फेस्ता वेळी तो थंय गेला. आनी तांकां उर्बा हाडच्या खातीर ताणें एक खंतार बरयलें. आनी तें खंतार बरयल्या उपरांत तें भक्तिगीत क्रिस्मसाचें बरयल्या उपरांत त्या इगर्जीन ताका तें गावंक जावना. ताणें गायन करूं ना. उपरांत ताका दुसऱ्याच वर्सा ताका 1817 ताका परत आनीक बिस्पान वर्ग दिलो. गोळी बापान वर्ग दिलो. ताका वर्ग दिलो. ताणें सेंट निकोलास पॅरिशाक ओबेर्नडॉर्फ म्हणल्या हळ्ळेंत ओबेर्नडॉर्फ म्हणल्या ल्हानशा गांवांत सेंट निकोलास फिरगजेक ताका वर्ग दिवन धाडलो. वो काजितोर जावन त्या हळ्ळेक त्या फिरगजी गेलो. सेंट निकोलास पॅरिशाक गेलो. फिरगजेक गेलो. थंय त्या फिरगजेंत एका इस्कालांत एक तरणाटो म्युजीक मास्टर आसलो. भारी हुशार तो खेळच्यान. वो फादर जोसेफ मोर गिटारांत भारी हुशार. गिटार खेळच्यान भारी हुशार आसलो. आनी वो आनीक ताचो इस्कालाचो मास्टर तो काय करता म्हळ्यार तो तरणाटो मास्टर तो कीबोर्ड खेळच्यान भारी हुशार. ताच्या कारण ताका नोटेशन बरोवंक वतालें. ताणें ह्या मास्टरा कडेन दिवन हांवें खंतार घडलां, हाका तुवें नोटेशन बरयचें म्हूण सांगलें. ह्या तरणाट्या म्युजीक मास्टरान ताचें नांव फ्रांज झेवियर ग्रुबेर फ्रांज झेवियर ग्रुबेर ह्या ग्रुबेर मास्टरान
आनी ह्या खंथाराक म्युजीक बसयलें. हाच्या उतरांक ताणें ताळो बसयलो, म्युजीक बसयलें आनी ताणें ताळो बसयलो. त्या खंथारा द्वारे ह्या पाद्राबान त्या फिरगत घरांतय उर्बाडीचे म्हज्या फिरगत घरांतय त्राण आनी बोळ जिरिल्लें त्राण आनी बोळ परतून उबारीचे, तांचे थंय सकत हाडिचे, परत तांकां उर्बेवंत करीचे म्हूण हे प्रयत्न ताणें केले. आनी 1818 उडक धरून सुलाब 1818 पयले फावटी मध्यान रातीच्या मिसाक तांणी बरयल्लें खंथार तें गायलें. ते दोगी इश्ट वो फादर जोसेफ आनी तो ग्रुबेर, तो म्युजीक मास्टर तरणाटो म्युजीक, दोगी तरणाटे, दोगांय इश्टांनी सांगाता मेळून मध्यान रातीच्या मिसा वेळार हें पयले फावटी तांणी हे लोकांमगाळ जागतीक लोकांमगाळ खंथार तांणी गायलें. आनी तें खंथार लोकां मोगाळ जालें. मीस जाल्या उपरांत सकट लोकांनी तें घरा येताना वाटेर गांवंत लोक गेलो. तांच्यांनी हे परतून परतून गायतना लोकांनी धरलें, मोतीन धरलें आनी लोक गांवंत गेलो. तें खंथार जावन आसा सायलेंट नायट होली नायट, कोंकणींत तें आसा. तें आमच्या फादराबांनी मलगड्या फादराबांनी तें कोंकणींत तर्जुमो केलां. स्वादीक रात भागीरात सर प्रकाश सर प्रशांत हांव करमायेच्या बोवारी गर्द्यानाचे कावणेरी देव बाळ निद्रा करी देव बाळ निद्रा करी. नंतर तांणी तें घरांनी वचोन हें खंथार गायलें. लोक उर्बेन भरलो, परतून उर्बेन भरलो. तें इतर फिरगजांनी तें पावलें तांच्या सैऱ्या धैर्यांनी. घरा येयल्या वेळार नवें खंथार गायतना क्रिस्तांवांक आयिल्ल्यांनी उरल्या भोंवतणीच्या फिरगजी वाराड्यांच्या फिरगजींनी तें पावलें. तांणी मिसा वेळार गावंक सुरू केलें. ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार तांणी गायलें. हर एका घरांनी भुरग्यांनी व्हडांनी परत गावंक सुरू केलें. मिशनरींनी तें नाना देशांक मिशनरी आयिल्ले ते आयकून ते खंथार व्हरून गेले. 2 कुटुंबाच्यांनी ट्रॅव्हलिंग फोक सिंगर्स म्हूण आसात. ट्रॅव्हलिंग फोक सिंगर्स म्हणटात तांकां. थोडी कुटुंबाची एकूटाम करून काडून ते पुरा हीं खंथारां पदां खंथारां पुरा व्हडल्यांनी गावन येतात. आमच्या गांवांत येतात ते नाटा आनी पुरा येतात पळय तशें. ह्यो घेताना हें खंथारी तांच्या 5-6 खंथारांत हे खंथार घालून काडलें तांणी. तांच्या पदांत हे खंथार घालून करून बऱ्या तरान ते ट्रेन जाल्ले म्युजिशियन पळय ते तांणी सिंग करतना एकदम लोकां मोगाळ जालें. आनी तीं 2 कुटुंबां जावन आसात, ट्राजर्स कुटाम आनी रायनर्स कुटाम. ट्राजर्स कुटाम आनी रायनर्स कुटुंबां हीं बीट ग्रुप्स, ह्यो 2 बीट ग्रुपाची कुटुंबां. तांच्या म्युजीक शोनी थंय एक म्युजीक शो, हांगा एक म्युजीक, हांगा म्युजिकल सांज, हांगा म्युजीक सांज, ओली म्युजीक नायट जाता आसतना तांतून हें खंथार द्वारे सुरू केलें तांणी. सगळ्या युरोपांत ते लोकां मोगाळ जाले. निदान तें खंथार अमेरिका येवन पावलें. वय मिशनरींनी तें एका गांवांतल्यान एका गांव व्हरतना स्थळीय भासांनी ह्या मिशनरींनी त्या खंथाराचो तर्जुमो केलो. 1859 ह्या जाक जॉन फ्रीमन ताणें पयले फावटी हें इंग्लिशांत भाशांतर केलें. आज तें खंथार संवसाराच्या 300 भासांनी 300-300 भासांनी 300 लँग्वेजेसांनी तर्जुमो जाला. मोगाच्यान परच्या पोर 2011 14 वर्सां जालीं ह्या वर्सा. 14 वर्सां पयलें युनेस्को, तुमकां हांव करता आसा युनेस्को म्हळ्यार कालेक म्हूण, ते युनेस्कोन हें खंथार सांस्कृतीक बौद्धीक म्हणून लेखलां. इंटँजिबल कल्चरल हेरिटेज म्हूण पासारलां. हें खंथार पासारलां. ते ओरिजिनल खंथार आसा तांचे कडेन. वय तांतूं बदलावण हाडूंक ना, ओरिजिनल तांणी सांबाळलां तशें. देखून मोगाच्यान जायते फावटी म्हाझुजांत विरोधी सोजेरांनी आपलीं हातेरां हातांत सकला घालून झुजा वेळार क्रिस्मसाच्या राती 1914 हे 1914 पयल्या जागतीक झुजा वेळी
आपल्या हात्यारान सकल घालून सोजारांनी हें खंतार भक्तीन हात उबारून म्हणून दोगांय विरोधी सोजाने एकामेका पटलून धरून ते राजी जाल्ल्यात. क्रिस्मस राती 1400 जागतीक झुजावेळी हें सोजारांनी हें गायलां. हें कितल्या आजुनी आजुनी कशें उरलां गे म्हणलें सवाल. इतलीं खंतारां बरयल्यांत क्रिस्मस येतात न पयस जातात. हें खंतार आजुनी उरलां म्हळ्यार एक विचित्र. कित्याक म्हळ्यार तातूंत शांती समाधानाचें मनशाचें काळीज, शांती समाधान कितलें मनशाचें काळीज आशेता म्हणून त्या पाद्राबान ह्या खंताराच्या उतरांनी बरशिलां. मनीस शांती समाधाना कितलें आशेता, सायलेंट नायट होली नायट म्हणटानात मनीस समाधाना कितलें आशेता, कितलो तो अतिरेकता म्हणलें. शांती समाधान एक मनशाचें काळीज कितलें आशेता म्हणलें तातूंत व्यक्त जाता, तातूंत कळीत जाता. तें पळय तें नाना जातीच्या लोकांक एकवटायता. नाना जातीच्या, नाना भासांच्या, नाना कल्चरांच्या, संस्कृतीच्या, नाना धर्मिकांक हें एक खंतार एकवटायता. हो क्रिस्मसाचो संदेश. शांती आशोवचें क्रिस्मसाचें संदेश. शांती आसोवचें पळय तें लोकांक एकवट हाडचें पळय तें. आनी तिसरें क्रिस्मस संदेश सायलन्स आनी होलिनेस कनेक्ट करता. मनशांनी गलोटो आनी खाम मात न्ही सायलन्साक आमी म्हत्व दिचें. देखून सायलंट होली नायट, होलिनेस आनी सायलन्स एक करूंक त्या पाद्राबाची न्हीज जावनी तकली तसो ताचें चिंतप विशेश. मोगाच्यानो दुबळी तांकां सुवार्ता वांजेल मेळटा, बरी खबर तांकां मेळटा. सायलंट नायट सुशेगाद आशिल्ल्यांक, कम्फर्टेबल आशिल्ल्यांक सायलंट नायट जायना. तांकां ती नायट सायलन्स ना. हांव कम्फर्टेबल आसां, म्हजे कडेन सक्कड आसा, कोणाची गरज ना म्हणल्यांक ही सायलंट नायट तांकां सायलंट जायना. दुर्बळ्यांक देवाची बसवणी उगडापान करता. देवाचो मोग ही रात उजवाड करता. जेजू जल्माली रात देवाच्या मोगाची, देवाच्या बसवण्यो आमकां उगडापान करता. समाजांत लास्ट आसचे गोवळी, ते दुर्बळे गोवळी, तांकां कोणी ख्यार करना, तांकां कांय पावार ना. तांचे कांय ते खंय रानांनी आसचे, ते रानां बैलांनी आसचे मनीस समाजांत लास्ट ते तांकां देवाची फस्ट मेळटा खबर. लास्ट आशिल्ल्यांक फस्ट देवाची बरी खबर पयली तांकां मेळटा. देवाक मेळा जैतर दुबळ्यांक बेडची गरज आसा म्हणून हें घडीत क्रिस्मसाची रात दाखयता. देवाक मेळोवंक कोण आशेतात तीं दुबळ्यांकय मेळोवन येवं दीत. जें तुमी ल्हानांक केलें तें म्हाका तुमी केलें म्हणून वत्त बाळूक जेजू मागीर सांगता. सुवार्ता तांकां मेळ्ळी, सुवार्ता दुबळ्यांक मेळ्ळी. ते सुवार्ता शिकयतात. कित्याक म्हळ्यार सुवार्ता तांकां मेळ्ळ्या सुवार्ता दुबळ्यांक, ह्या गोवळ्यांक. त्या पवित्र कुटुंबाक गर्दानाच्या गोठ्यांक घर नासतना गोठ्यांत आसल्या त्या दुर्बळ त्या गर्दानाच्या गोठ्यांत आशिल्ल्यांक, तांकां दुर्बळ्यांक ही सुवार्ता मेळ्ळ्या. आनी ते देवा आतां ते सुवार्ता शिकयतात. तीं कश्टांत आकांतांत निरात्तरी देवाक सोदतात. तीं देखून कश्टांत आकांतांत बऱ्या पर्यांत तीं देवाक सोदतात. तांकां सुवार्ता मेळ्ळ्या. तीं वांजेलाची एजंट जावन आसात, वांजेल दिवची एजंट जावन आसात. वांजेल तांकां दिला, सुवार्ता तांकां दिला. क्रिस्मस संतोस तो एका घडयेचो संतोष मात्र न्ही. क्रिस्मस एक संतोष उमाळेशें करता, निशेशें करता आमच्या काळजांनी. क्रिस्मसाचो संतोष मोगाच्यानो हो क्रिस्मस संतोष एका क्षणाचो, एका घडयेचो क्षणीक मात्र न्ही. भागार तो सदां बाळटा तो संतोष. तो संतोष देव म्हजो मोग करता म्हणल्या समजणी. देव म्हाका करता म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता म्हण तुका ती समजणी, ती जाग माग तो उडास तुका आसल्यार तो संतोष तुज्या काळजांत तुज्या काळजांत जल्माता आनी वळटा. तो तुज्या काळजांत उब जाता आनी वळटा. तुका एक समजणी आसा, जे समजणी बेकी अतिवर्ती समजणी, देव म्हजो मोग करता म्हणली समजणी.
ती तुका समजणी आसा जाल्यार तुज्या काळजांत तो मोग जल्माता, वो संतोश जल्माता, वो संतोष उमाळटा, वो संतोष निशेता, वो संतोष तुज्या काळजांत उत्पत्ती जाता. हांव तुमचें सगळें सदां आसा हें क्रिस्मसा वेळार परत परत आमकां आयको मेळटा. हांव तुमचें सगळें सदां आसा. इमानुएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगात आसा. वो मोग बेतलेमाच्या बाळकाच्या आजारपणांत परजळटा. देवान आमच्या सांगात आसून आमचो कडचो मोग तो बेतलेमाच्या बाळकातय तो परजळटा आनी निशेता. सुखा दुखांत बेंबिरांतींत देवान केल्ली बसवणी हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणली. इमानुएल देव आमच्या सांगात आसा बसवणी ती बेंबिरांतीन सुखादुखान परजळटा, सुखादुखान परजळटा, बेंबिरांतीन परजळटा. देवान केल्ली बसवणी हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणल्यार आमकां स्पश्ट दिसता कश्टा दुखांत. तशें मोगाच्यानो इजाकाक ताच्या बियाचे घडये ताच्या बियांत देव आसा म्हूण ताका बगलें. देव हांव तुज्या सांगात आसा म्हूण देवान ताका बसयलें. मोइजे जळच्या बोळ्यांत तो थंय देवाक भेटतना हांव तुजे सांगात आसा म्हूण देवान ताका ती दिल्ली बसवणी ताका बगली. आज इमानुएल देव आमकां समेस्तांक त्या परजळच्या गर्दनाच्या गोट्यांत आमची काळजांत जळे अशें करता. हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणल्यार ताच्या मोगाच्या उतरांत हांव तुमच्या संगी आसा. हें देवान केल्ल्या कराराचें केंद्र. देवान आमचे संगी मनशा लोकां लागीं ताच्या परजे लागीं केलां कराराचें मुख्य केंद्र जावन आसा. मुख्य अतिमुख्य संगत जावन आसा. देवान आमच्या सांगात आसचें हें बियाक बोळा दीक वखात जावन आसा. केदाळ म्हाका बेंज दिसतना म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हणटा हांव. कश्टा संकश्टा वेळी अनिश्चिता अनसर्टनिटी वेळी हांव तुमच्या सगळीं आसा म्हणलें उगडापण आमकां बुजयता. आमच्या बियाता वयर आमकां जैत दिता. आमच्या कश्टा वेळी जेजू आमच्या संगी आमच्या सगळ्या आसा. वो संतोष हे कश्ट सोसूंक म्हाका त्राण म्हाका थांक दिता. म्हाका एक वर्ती थांक दिता, कली थांक दिता. म्हजे सगळें जेजू आसा. कश्टांक हांव एक सुरोना. जेजू म्हजें सगळें म्हणलें उतरां म्हाका थांक दितात. म्हजे कश्ट म्हजे चॅलेंजीस फेस करूं म्हाका एक बळ मेळटा. दरबस्त आशिल्लें वरवीं न्हय बागार देवाच्या आजारपणा निमती संतोश मेळटा. जायते जण हांवें म्हजे कडेन विचारतात, भुरगीं विचारता सोडावत, दुबळो आसले हॅप्पी गी या ग्रेस्त आसल्यार हॅप्पी? ग्रेस्त काय आसल्यार हॅप्पी गी या दुबळी काय आसल्यार हॅप्पी गी म्हूण. दोनीयांत ती हॅप्पीनस ना. दोनांत ग्रेस्त काय ती हॅप्पीनस ना. ग्रेस्त आली मनशां ग्रेस्त काय मस्त आसा. एम्प्टीनेस कालींग भितर उणेपण खाली बघता कांय नाका. केदे ग्रेस्त मनीस म्हज्या लेगा आयल्यात. म्हाका न्हीद पडना वाचों नाका म्हणल्यार एम्प्टीनेस म्हणून वास्त बरोवन गेल्या. आमचे मात्र न्ही हेर धर्माचे म्हजे लागीं आयल्या थोडे सी आनी व्हडलो एकलो आयला. म्हाका काम करचें नाका म्हूण बघता. ग्रेस्त काय बरोवन गेल्या जाल्यार उणेपण बघता. देखून ग्रेस्त काय हॅपीनेसा कारण न्ही दुबळी कांय न्ही. मार्गाला संतोषाक समाधानाक हॅपीनेसाक मूळ कितें? मूळ देवा लागीं संबंध एक गूंड नियाळ. जेजू म्हज्या लागीं काम करता. हे डीप प्रेयर गूंड मागणें आनी देव म्हजें काम करत आसा. देवान काम केल्ल्या निमती आज हांव हांगा पावलां. ह्या व्हडल्या कॉलेजींत हांव शिकलां. व्हडल्या युनिवर्सिटींत म्हाका शिकप मेळ्ळां. व्हडल्या परगांवच्या नावाडीक युनिवर्सिटीन हांव शिकलां. म्हणलें हें देवा वरवीं ताचो मोग म्हाका दाखयतना म्हज्या लागीं संतोश उमाळटा पळय तो ससना बाळचो संतोश, तो उर्सो संतोश. देवाक मानवल्यांक शांती एक ग्रेट संदेश वरचो संदेश क्रिस्मसा वेळार मेळचो. देवाक मानवल्यांक शांती झूज नातिल्लें न्ही. आमच्या कुटुंबांत आतां लढाई ना, सेसंबरा झगडे ना, कुटुंबांत झगडे ना, तर आमच्या घरांत शांती गी हें शांती न्ही. झगडे नातिल्लें न्हय, शांती झगडे नातिल्लें न्हय. मागीर खालें बागार शांती म्हळ्यार दैवीक मांडावळ आसलें. देवाची मांडावळ आसा गी, देवान गेल्ली मांडावळ आसा गी. तांतूं शांती परजळटा, तांतूं शांती उमळटा आनी निशेता. देवाक काळीज उक्तें करतल्यांक शांती तांच्या जिणेंत रास करता म्हणटात.
देवाक मानवाली म्हळ्यार काळीज देवा उक्तें केल्ली, देवाचो मोग स्विकार करतल्यांक ताची शांती उमळटा म्हूण आंज सांगतात. देखून मोरये बरी झुजे बरी देवाची खुशी स्विकार करतल्यांक शांती तांकां तांचे बोधीक जावन मेळटा. परिस्थिती कसलीय जावं दी, क्रिस्ता लागीं एकवट आसलेल्या वरवीं, क्रिस्ता लागीं कोणाक एकवट आसा, क्रिस्ता लागीं कोणाक कनेक्शन आसा, तांकां ती शांती बांदून दवरली बुती. तो आमची जेजू आमची बरी जतन घेता. त्या जतनेंत ताच्या बुजवण्यांत आमकां शांती मेळटा. ताच्या लागीं आमचे कश्ट दूख सूख संतोश आमच्यो विणवण्यो हाडी येता जेजू लागीं, ह्या जेजू बाळका लागीं हाडी येता. तो देव मनीस जाला, ताच्या हातांत आमी आमची सर मागणी ताच्या हातांत दिवी येता. देव संबंध करूंक आयला. फकत तो राज पळयात तूं, देव आमच्या लागीं संबंध करूंक आयला. ताका जाय फकत संबंध. राज म्हूण एकलो भुरगो येता हांगा आमचो, राज डिसोजा म्हूण एकलो भुरगो येता हांगा. तो 16 वर्सां प्रायसो भुरगो तो. ताचे कडेन आमी अशें उलयतना तो म्हणलो 8 वरां तो मोबायलार आसता. इस्काल तोणाचो निच्चाम 8 वरां मोबायलार आसता. ताका स्टडीजांत शिकपाक कांय ना. ताका कुटुंबाची म्हजी आखय थंय आसा, आंटी थंय आसा, बाप्पू थंय आसा, पदोर हांगा आसा, भोवजी हांगा आसा, खंयचें पडोवन वचना, संबंद नाका. ताका संतोश ताच्या म्हणल्यान दिसून येना. 8 वरां हर एका दिसा मोबायलाक तो दिता. तरणाटे मोगाच्यानो आमकां आयल्या वर कळीत जालें. तरणाटे 30% तावन 40.5%, 100रांत 30.5 तावन 40.5 तरणाटे एडिक्शन जाल्यात सोशल मिडियाक एडिक्ट जाल्यात. वॉट्सॅप आनी आसात वय, ताका आमी डिजिटल एडिक्शन म्हणून नांव दवरलां. 15 तावन 25 वर्सां प्रायेचे, 15 वर्सांचे तावन 10वी जाल्ले भुरगे तावन 25 वर्सां प्रायेचे सदांच कॉलेजीचे भुरगे 70%, 100रांत 70 जावन युवा जाण आज ऑनलायन पोर्नोग्राफीक एडिक्शन जाल्यात. पळयागी ऑनलायन पोर्नोग्राफी 15 वर्सां जावन 25 वर्सां 70%, 100रांत 70 जावन ह्या प्रायेचे ते एडिक्ट जाल्यात. 70%, 30% मात ह्या पोर्नोग्राफींतल्यान भायर आसात. गॅम्बलींग म्हणटा आमी, मोबायल गॅम्बलींग म्हणटा, मोबायलाचे ॲप काडून गॅम्बलींग करचें. लॉट गॅप्स आनी कसले ॲप्स आसात थंय गॅम्बलींग करतात. ह्यो भुरगो लाखांनी रीण काडून पडला. आवय बापायन जोडलें परा व्हडली सायट, एक सायटी करून कितल्याक लाखांनी करोडांनी कितल्याक लाख ताचे रीण फारीक केले. येवन हांगा आवय बापाय रडटात. बापाय कांगाल जाला. आतां उरलां म्हळ्यार गरमात तांणी जोड केल्लें. गॅम्बलींग म्हळ्यार मोबायलाचेर ॲपाचेर गॅम्बलींग करचें. युवा जाणांक लगाड काडलां. कितले युवा जाण हें गॅम्बलिंगांत लगाड जाल्यात. एडिक्शन कान करता म्हळ्यार न्युरोलॉजिकल प्रॉब्लेम, म्हळ्यार तकलेचे प्रॉब्लेम, न्युरोलॉजिकल प्रॉब्लेम आनी शिरांची समस्ये तांकां सुरू जाल्यात. कामानांत ह्या परिस्थितींत तांणी देवाचो संबंध आसा करीचे, देवा लागीं संबंध आसा करचे, जिणी बळादीक आनी फळादीक करचे. क्रिस्मस तांकां उलो दिता, आपली जिणी बळादीक आनी फळादीक करूंक उलो दिता. मुखाच्यानो येवलीन बाई रडटा खालेंगी म्हळ्यार म्हाका उगोवन येता म्हणून. भुरगीं एकलें आत्तां थंय थावन विडियो कॉल करता, आनी एकलो पूत थंय थावन ही सूण हांगा थावन विडियो कॉल करतात, पयशे दितात म्हाका, सक्कट दितात. म्हाका खालेंगी खाली बघता, वंचंत नाका म्हूण बघता. म्हाकाच्यानो तीं सेंटिमेंटां, तें फिलींग विडियो कॉलार येनात. विडियो कॉलार थोडे उलयला आयकता, तेका तेडो उडयला आयकना. व्हडलें तिका व्हडले कालेंग आंडिलां तिका, ताचेर व्हडलीं तोंडां दिसतात, पूण व्हडलो मोग तिका बगना. सेंटिमेंटां नात, फिलिंग्स नात, इमोशन्स नात. तिका सांगता बसून उलयलें नाका. हरयकलीं कितल्या वर्सां थावन येवनात तिचीं भुरगीं. कितलें कश्ट काडून उचक्यार काडून पटलून धरलीं भुरगीं. भायर काजार जावन तांच्या भुरग्यांक करत, हांगा थंय सयऱ्यांक कर, दुवांक कर, काजार करून दिल्ल्याडे हांगा सगळ्या संवसारार भोंवनात, हांगा येनात. तांकां दोगांयकी प्राय जाल्या, दुखांक हाडलेले येतात. ही परिस्थिती कितल्या जाणां प्रायवंतांची जाल्या.
भुरगीं बिलकूल ऑनलायनार उलयतात आनी जालें तांचें काम. पयशे जाल्यार धाडटात पूण तो संबंद ना, आजारपण ना. व्हिडियोचेर जाता गे, जायना. आजारपण वेगळें, व्हिडियो वेगळे. देखून वालुका म्हणलें एकलें तरणाटें, ताणें सांगलें काल्यार म्हळ्यार ताणें एका क्रिस्मसाक पोरूंच्या क्रिस्मसाक एकामेका ताच्या सगळ्या कुटुंबाच्या कोणी आकय लागीं, मदरने लागीं, फदरने लागीं आनी ताच्या भयणी लागीं, भावा लागीं आनी पुरा आवय लागीं, बापाय लागीं पुरा सकाळीं बसलें खंय त्या राती मध्यान रातीर पंथ्यार बसलें खंय व्हिडियो कॉलान 2 वरां म्हणसर ताणें व्हिडियोचेर व्हिडियो करून सगळ्यांक व्हिडियो कॉल करून कनेक्ट केलें खंय ताणें. आनी सगळीं आपले उल्हास ताणें पाठयले खंय, ग्रिटिंग्स आदल बदल केली खंय, स्क्रीनशॉट काडले खंय ताणें. स्क्रीनशॉट काडून एकल्याक असो स्क्रीनशॉट ताका, ताचो स्क्रीनशॉट हाका धाडलो खंय. लॅपटॉप क्लोज जाताना ते म्हणटा म्हाका रितेंपण भोगलें, म्हाका खाली बसलें, म्हाका एम्प्टीनेस, हांव म्हणजे काळीज रितें जालें, एम्प्टीनेस भोगलें म्हणून ते म्हणटा. वी वेर टुगेदर ते म्हणटा मागीर उतार म्हणालें तें, वी वेर टुगेदर, येस आमी सांगत आसल्यो व्हिडियो आसतना, बट वी वेर नॉट वीथ ईच अदर. आमी एकामेका सांग्यान येतलीं, आमी एकामेका सांगातान येतलीं. आमी ओट्टूक आशिल्ल्या वय, आमी ओट्टूक आशिल्ल्या एकामेकाच्या सांगातान नातल्ल्या. वी वेर नॉट वीथ ईच अदर, एकामेका सांगातान नातल्ल्या. व्हिडियोचेर आमी टुगेदर तीं आसा तीं पुरो मेळटात आमकां, वी आर टुगेदर, बट वी वेर नॉट वीथ ईच अदर. आमी एकामेका सांगी नातल्ल्या. हय देखून आवय सांगाता आसल्यार एकामेका सांगाता ना जाल्यार तांकां भारी दुखता. त्या दिसांनी आमचें जिवीत, ह्या दिसांनी काल जालां म्हळ्यार आमचें जिवीत मोबायला भितर वचून लिपो रावलां. आमचें जिवीत मोबायला भितर लिपलां. देखून आमची आशा मोबायल थांबयता. आमची खोल आशा आसा जाल्यार आतां मोबायल थांबयता. आमकां खालें खावंक जाय, खालें कुसवार आनी कालें जाय, मोबायलार दामलें जालें, येवन पडलें, पयशे मोबायलार गेले, वस्तू घरा येवन मेळ्ळ्यो. आमची सवालां कसलीय आसूं दी ती ताका मोबायल जापी दिता. तुमी सवालां बरयले सावन जापी येतात. क्रिस्मस तशें न्हय. बेतलेमांत देव आमकां एक टेक्स्ट मॅसेज धाडिना, टेक्स्ट मॅसेज धाडिना, एक तो पिंतूर धाडिना आमकां पिक्चर तो पोस्ट करिना. देव वैयक्तीक तोत्तू येता, पर्सनली तोत्त येता. ही कम्स इन पर्सन, कुडीन तो येता. देव तो ना दिसतो, देव कूड काडून आमच्या लागीं येता. अस्खत बाळ जावन तो येता. तो दाखयता सत इन्फॉर्मेशन न्ही, फकत सत इन्फॉर्मेशन न्ही, सत आजारपण, इन्फॉर्मेशन न्ही, आजारपण. सत इज प्रेझन्स, सत देव सत तो प्रेझन्स जावन दाखयता, आजारपण दाखयता. जानवाय कनेक्शन, जानवाय कनेक्शन एकामेका सांग मेळचें. मोग एक मोग दाखोवन एकामेकाक मेळचो, मेळचो मोग. देखून मोगाच्यान देव मनीस जाल्लें आमकां आपयता. हें घडीत देव मनीस जाल्लें आमकां एक संबंद परत कार्याळ करूंक, आमचो संबंद परतून कार्याळ, तो मेल्लो संबंद परतून जिवंत करूंक, कार्याळ करूंक. क्रिस्मसांत देव एक व्हडली विंचोणी करता. कलिगी म्हळ्यार देव एक पयस तावन न्ही, मौन न्ही, तो मौन न्ही, मौनपणी न्ही. देव पयस रावोंक न्ही, मौनपणी रावोंक देव. हांव मौन रावतां, उलयना, मौन रावता म्हणून न्ही, हांव पयस रावता म्हणून विंचोणी करिना. खाली विंचोणी करता तो. एक मनीस जावन आमच्या सांगता, आमच्या लागीं, आमचें मोदें येवंक आनी जियोंक तो आशेता. क्रिस्मस उडास करता. आजारपण संबंद मुख्य म्हूण दाखयता. आजारपण तुवें जस्ट एक ईमेल धाडल्यार पावना, तुवें एक मॅसेज धाडल्यार पावना, एक तुजी फोटो धाडल्यार पावना. तुवें येजे आवय बापाय सांगता पटलून धरून तांच्या सांगता 2 दीस काडीचे. तांकां एम्प्टीनेस भोगोंक तुवें कारण जावन वचो. देखून तुजें आजारपण मुख्य. क्रिस्मस उडास करता आजारपणाचो संबंद मुख्य म्हूण दाखयता. आपलें मनशापण वगड्यांच्या रिस्केराच्या संवसाराक देवबाळ सत्राय दिता. मनशापणाची सोबाई महत्वा उखलून धरता. ती महत्वा जेजूबाळ मनशापण दाखयता. तरणाटो
एकलो पडलो, ॲक्सिडंट जाल्ल्यान ताका तरणाटो पडलो. ताका उखलून माजात दिवच्या बदलाक, ताका इल्ली बुजोवन दिवच्या बदलाक तेनेसो बायक रावन ताची फोटो काडटात खंय पेपरार आयलां. खंय पावलां आमचें मनशापण. कश्टान सांपडल्या मनशाक देखून मनशा कुळाक, कश्टार पडल्या मनशा कुळाक बाचावी दिवच्याक आयला सोमी. हें नातेलांचो संभ्राम मनशापण आमकां दाखयता. आमच्या खालार संपर्क साधना निमती आमी चड कनेक्ट जाल्या तरी वरेविंगड जाता, थोडे आयसोलेटेड जाता, कुटुंबांत सांगाता बसता तरी आपापल्या स्क्रिनाचेर आमी पडटा, आपल्या स्क्रिनाचेर आमी पडून आसता, आयसोलेट जाता, वरेविंगड जाता, सपरेट जाता. कुटुंबां सगळे आयल्यात क्रिस्मसाक, एकलोय उलयना, ताच्या स्क्रिनार आसा, टेलिफोनाच्या स्क्रिनार आसा. तुका दोग पळय तेन्ना एकामेकाचें आजारपण बोगाना, एकामेकाचें आजारपण बगाचें तें बगतगी क्रिस्मस उलो दिता. एकामेकाचें आजारपण बगूंक उलो दिता. एकामेकाचें आजारपण आमी बगीचें. एक थंय आसा आमी सांगता आसा म्हूण देखून मोबायल भायर काडून जो एकामेकाचें आजारपण आमी बगीचें. एकामेका आमी आयकचें, लिसन टू ईच अदर. मस्त सांगूंक आसा, तुमकांय सांगूंक आसा, म्हाकाय सांगूंक आसा. तुमी सांगतना हांवें आयकचें, हांवें सांगतना तुमी आयकचें. लिसन आयकचें. एकामेका बोगणाक आमी खाण दिचें, एकामेका बोगणाक आमी स्पर्शन दिचें. नातालां संभ्राम दाखयता दया बिरमोत जेजू बाळका. थंय आमकां जाय दया बिरमोत दाखोवचें गूण. वेळ दिजय, गामान दिजय, आजारपण दिजय. तुका आवय बापायक दया दाखयचें जाल्यार, आवय बापायक मोग दिचें जाल्यार तुवें वेळ दिचें तांच्या सांगता. तांकां गामान दिचें. तांच्या कश्टान कश्ट किंवा तुका गामान दिल्या वेळार कळटा. एटेन्शन दिचें. मागीर तुजें आजारपण तुवें आसयचें. मोबायलार उलयल्यार जायना, मोबायल स्क्रीन पावना. दया बिरमोत मोबायलांत येना. मोरी आनी झुजेचें मनशापण आमी पळया. ती एकामेका सपोर्टीव आदार दितात, सपोर्ट करतात, एकामेका एनकरेज करतात, देत दितात. एकामेका ती क्लोज आसात. गवळी पळय ते तांकां ऑनलायन इन्विटेशन येवना, ऑनलायनांत तांकां मॅसेज आयिल्ली ना. आतां काजाराक, रोसाक, पयल्या कुमगाराक आनी थंय खाली ऑनलायनार इन्विटेशन, ऑनलायनार आजारपण ना, फिलिंग्स नात, सेंटिमेंटां ना. तशें एम्प्टीनेस चड आनी चड मनशांच्या घरांनी, कुटुंबांनी प्रवेश जाला. एम्प्टीनेस, रितेंपण. आंज अंतराळार मॅसेज घालिनात, एक व्हडली मॅसेज घालिनात, पण ते पर्सनली गायतात, तेच येवन गायतात. क्रिस्मसांत सगळें प्रेजेंट, आजार आसा प्रेजेंट, एवरीथींग इज प्रेजेंट. गर्दनाच्या गोठांत, बेतलेमाच्या गर्दनाच्या गोठांत, त्या परिसरांत एवरीथींग इज प्रेजेंट. मोरी थिंग्स आसा प्रेजेंट, झुजे प्रेजेंट, जेजू प्रेजेंट, गवळी प्रेजेंट, आंज प्रेजेंट, सगळी प्रेजेंट. आजार आसात. क्रिस्मस बोगणांनी काळीज उमळचें फेस्त. क्रिस्मसाच्या दिसा बोगणांनी फिलिंग्स मुख्य हांगा. एकामेकाचो मोग, एकामेकाची दया, संतोष, शांती, समाधान बगचें. ती सखत, ती थांक ती वाडयता. एकामेकाची मोग करची, एकामेका संतोश हाडची, समाधान हाडची थांक क्रिस्मस आमचे थंय वाडयता. मोबायल इन्फॉर्मेशन दिता वय, मोग दिवंक मोबायलाक जायना. ताका दुखलीं काळजां आपडूंक मोबायला वरवीं जायना. दुखलीं काळजां, वुंडेड हार्ट्स, मोबायल कॅनॉट टच करूंक जायना. ताच्या कारणां एम्पथी म्हळ्यार बिरमोत दाखोवंक जायना. ताका मोबायलाक आमचे कश्ट दूख आयकूंक जायना. दयाळ्यान, मोवाळ्यान आमकां आयकूंक ताका ना. ताका मोवाळ्यान आयकया म्हळ्यार ताका जायना. मोबायला कारणां जायना. तंत्रज्ञान सेवाक जावनूच उरा जाय शिवाय ताणें धनी जावन आमकां कंट्रोल करून जो, मोबायलान आमकां कंट्रोल करून जो, आमी ताका सेवाका बरें कंट्रोल करचें. देवान आमकां बचाव करूंक एक बाळाक आजारपणी धाडलो. ताणें डेटा धाडूंक ना, ताच्या पुताक तो धाडलो. ताणें मोग धाडलो. ह्या क्रिस्मसांत आमी
एकामेका आजारपणाक ಒತ್ತು दिया मोगाच्यानो कुटुंबाच्या बांदांक संबंधाक बांदूंक आमी ಒತ್ತು दिया दयाळाय बिरबातायेक आमी ಒತ್ತು दिव्या क्रिस्मसा वेळार तेन्ना आमकां खालीपण एमटीनेस बगना एकसुरपण लोनलीनेस बगिना क्रिस्मसाचो संतोश मेळटा ताच्या आजारपणांत क्रिस्मस संतोश हांव म्हाका म्हज्या कुटुंबा सांगता म्हाजी सड्ड मोगाचें आंत तांच्या सांगता आमी मेळ्ळ्या वेळार तो संतोश हाडटा आमी एकामेका संगी आजारपणान आसतना आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगस कुटुंबांनी जेजू बाळकाचें मोवाळपण ताचें नेणट्या हातांचो मोग मायपास तो व्यक्त जाता ह्या नेणट्या जेजू बाळकाच्या मायपासान आमचें कुटाम आमचें जिवीत सोबोंदी नेकेत्रा बरी परजळोवन दी आमेन. हॅपी क्रिस्मस, व्हेरी हॅपी क्रिस्मस तुमकां. मेरी क्रिस्मस तुमकां. दिव्यवाणी